रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रुमान हांव दीप्ती काकोडकर तुमकां येवकार दिता। दर दिसा आमी ह्या न्यूज रुमांतल्यान तुमचे मेरेन दर दिसाच्या घडणुकांचो धांवतो नियाळ पावयता। तर सगळ्यांत पयलीं आयच्या दिसाची म्हत्वाची घडणूक जाणून घेवया आमचे न्यूज एंकर संजना कडल्यान। संजना, आयची म्हत्वाची अपडेट सांगशी? काल बालदिना निमतान 2 अश्यो वायट घडणुको घडल्यो। वास्कोच्या एका 6 वर्सां चलयेक मरण आयलें, कारण ताका डेंग्यूच्या हितूनच्यान मरण आयलें। दुसरी घडणूक म्हळ्यार हांगा बेती बार्देस हांगा पडीक घराचो म्हणजे कॉन्क्रिटाचो खांबो पडून 5 वर्साच्या चलयेक आगताक थंयच मरण आयिल्लें आसा। तेका वायरीक धरून झोपाळो घेतलो म्हणटकून हाचे वयल्यान एक हें जाता की भुरग्यांची आमकां काळजी खूब घेवपाची गरज आसा। आनी दुसरी बातमी म्हणल्यार काल मंगळारा मध्यान राती दोनापावला हांगा क्रायम ब्रांचीच्या पुलिसांनी ऑनलायन बेकायदेशीर कजिनो चलतालो ताचेर धाड घालून 12 जाणांक अटक केल्ली आसा। आनी तांचे कडल्यान 36,000 रुपया रोख रक्कम आनी 36,000चो मालवत जप्त केला। आनी गोंय भौशीक जुगार कायद्याचे कलम 3 आनी 4 खाला गुन्यांव नोंद केला। बालदिनाच्या निमतान खऱ्यांनीच दुर्दैवी घडणुको घडल्यो। तर आता आम्ही आमचे सब एडिटर उषा आणि जाणून घेवच्यो म्हत्वाच्यो घडणुको। उषा, आयच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगशी? दाबोळे विमानतळार राती 12क एक वायट घडणूक घडली। ती म्हणल्यार बोर्डिंग पास काडपाक रावले कडेन एका जोडप्यान अशें बोवाळ जालो की त्यांच्या बॅगान बॉम्ब आसा। आनी ह्या संदर्भान जी इंडिगो विमानतळाची वेवस्थापक दृष्टी गोयेन वास्को पुलिसा कडेन कागाळ नोंद केली। त्या चल्यान फक्त चलयेच्या बॅगान बॉम्ब आसा अशें म्हणल्या उपरांत ती थंय भयाचें वातावरण पातळ्ळें आनी ह्या संदर्भान तांकां चांचणी करून दोगांकय वास्को पुलिसांनी अटक केला। आनी ह्या घडणुकेचो जो फुडलो तपास आसा ते वास्को पुलीस करता अशी माहिती आमकां DYSP सलीम शेखान दिल्या। ही आमची तुमी पुराय बातमी पळोवची 7 PM बुलेटिनात। तर आयज म्हत्वाचे अशें कॅबिनेट मिटींग आशिल्ली आनी त्या मिटिंगेक खंयच्यो म्हत्वाच्यो जे निर्णय जाल्ले आसा ते आमी जाणून घेवया आमचे न्यूज एडिटर विश्वनाथ सरा कडल्यान। दिप्ती, आयज जशें तूं म्हटलें आयज कॅबिनेट आसली आनी जे म्हत्वाचे निर्णय जाल्यात ते आमच्या बुलेटिनान तुमकां पळोवपाक मेळटले। पूण ताचो एक धांवतो आढावो आमी घेतलो जाल्यार सगळ्यांत पयलीं एक म्हत्वाचो निर्णय जाला तो म्हणजे दिल्ली जे गोवा सदन आसा त्या गोवा सदना भितर जी रिक्रुटमेंट जाता त्या रिक्रुटमेंटान पयलीं कोंकणी ही म्हणजे बंधनकारक, कोंकणीचें ज्ञान हें कंपल्सरी आशिल्लें। बट मदल्या काळार अशें जालें की कोंकणी बंधन जें आशिल्लें तें काडून उडयल्लें। पूण आयज कॅबिनेटान परत एकदा गोवा सदनान दिल्ली जी रिक्रुटमेंट जाता त्या रिक्रुटमेंटान कोंकणीचें ज्ञान हें आवश्यक केलां। आनी हेच्या फाटलें कारण जें मुख्यमंत्र्यान सांगलें की जर कोण गोंयकार भुरगो किंवा गोंयकार जेंकां नोकरी करपाची इच्छा आसा गोवा सदना भितर आनी ते जर अप्लाय करपाक सोदता जाल्यार तांकां थंय वाव मेळचो म्हणून हो निर्णय घेतला। आनी एक म्हत्वाचो असो निर्णय जालो। त्या उपरांत कॅबिनेटान बाकीचे जे निर्णय घेतला तातूंत आनी एक म्हत्वाचो निर्णय तो म्हणजे होम स्टे। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गांवगिऱ्या वाठारांनी हिंटरलँड टुरिजम हें वाडीक लागचें म्हणून गोवा सरकार हिंटरलँड टुरिजम हें प्रमोट करता आनी ते खातीर होम स्टे जी आमी भायल्या देशांनी राज्यांनी राष्ट्रांनी पळयता होम स्टेची थंय पद्दत आहा पर्यटकां खातीर तशा तरेची सुविधा गोंयान उपलब्ध जावची म्हणून होम स्टे हो कॉन्सेप्ट गोंयान चालीक लावपाचो थारायल्लो। त्या होम स्टे पॉलिसीक कांय थोड्यो आवश्यक सुदारणा कोणी सुचयल्ल्यो त्यो सगळ्यो सुदारणा मतीन दवरून त्यो बारीक सारीक सुदारणा करून आयज निमणें होम स्टे धोरण पॉलिसी जी आहा तेका मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्ली आसा। त्या भायर आनीक 1-2 बारीक सारीक निर्णय म्हणजे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जे GMCचें आसा त्या कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंटा भितर 3
असिस्टंट प्रोफेसर घेवपा खातीर सुद्दां आयज कॅबिनेटान मान्यताय दिल्या. तर हे अशे बारीक सारीक म्हत्वाचे अशे निर्णय आशिल्ले. कॅबिनेटा पयलीं आयज एक म्हत्वाचो निर्णय जो एक म्हत्वाची कार्यावळ आसली ती म्हणजे विकसीत भारत संकल्प यात्रा हो देशव्यापी मोहिमेचो शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुके झारखंड हांगासर जालो आनी ह्या शुभारंभा खातीर गोंयच्यान सगळे आमदार मुख्यमंत्री आनी मंत्री आमदार न्हू तर मंत्री हे व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान तेतून वांटेकार जाले आनी मागीर कॅबिनेट ब्रिफींग जालें आनी तेचेरूय ब्रिफींग त्या मोहिमे बद्दलूय मुख्यमंत्र्यांनी केलें. बट अजापाची गजाल म्हणजे आदिवासीं खातीरचो म्हणजे आयज बिरसा मुंडा हे जे आदिवासींचे दैवत अशें मानले वता त्या बिरसा मुंडा जयंती निमतान ही महत्वाची अशी कार्यावळीचो शुभारंभ मोदी हांणी केलो. पूण गोंयान ह्या व्हर्च्युअल हेतून जेन्ना ते वांटेकार जाले तेतून आमकां आदिवासी मंत्री जे आहा ते थंय उपस्थित नाशिल्ले ही एक गजाल नमूद करपा सारकी. त्या उपरांत एक म्हत्वाचें विधान 2 दिसां पयलीं 1-2-3 दिसां पयलीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्लें तें म्हणजे कोमुंदात जी घरां कोमुंदारीच्या जाग्यान जी घरां आसात ती घरां कायदेशीर करपा विशीं खंय तरी एक सॉफ्ट कॉर्नर मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलो आनी तेजे खातीर जी आवश्यक दुरुस्ती आहा ती सगळ्या कोमुंदात संस्थां कडेन उलोवन तांकां विश्वासान घेवन आमी करतले आनी ही जी घरां आसा ती रेग्युलरायज करपा विशीं एक संकेत मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयल्ले तशें भाश्य केलें. आनी मुख्यमंत्र्यान हें भाश्य केल्या उपरांत विरोधी पक्षांनी ह्या विधानाचेर तुटून पडटना खर अशी टिका केल्ली की लोकसभा वेंचणूक मतीन दवरून गोंय सरकार आनी मुख्यमंत्री खंय तरी कोमुंदात जाग्यांनी जे परप्रांतीय लोक रावतात ज्यो वोट बँक आहात तांकां खुश करपा खातीर तेंची वोट बँक परत मेळोवपा खातीर हो सरकार निर्णय घेता अशा तरेचो आरोप आरजीन केल्लो मागीर काँग्रेसीन केल्लो. पूण आयज आमी जेन्ना प्रमोद सावंत मुखेलमंत्री हांकां परत विचारले की तुमी हो जो निर्णय घेता हो नीज गोंयकारांक मतींत दवरून घेता काय परप्रांतीय वोट बँके खातीर घेता ताचेर स्पश्टपणान आयज मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्या आनी तांणी उदाहरणांय दिलीं. काणकोण हो एक म्हाल आसा किंवा बाकीचे दिवचल म्हाल आसा बार्देस म्हाल आसा आनी हे म्हाल जे आसा तातूंत जाय ते शेकड्यांनी लोकांची घरां ही कोमुंदात जाग्यांनी आहा आनी हे सगळे नीज गोंयकार आसात. म्हाका खंयचीच झोपडपट्टी प्रमोट करपाची ना किंवा खंयचीच झोपडपट्टी साल्वार करपाची ना अशें सुद्दां प्रमोद सावंत हांणी फुडें ताची स्पश्टोक्ती दिली. तर एकंदर पळयत जाल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा की नीज गोंयकारांकूच हेजो फायदो जावचो ह्या हेतान आमी हो निर्णय घेतात किंवा ते दिशेन सरकाराचो विचार चल्ला अशें दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. हे म्हत्वाचे निर्णय आसात म्हणजे कॅबिनेट जाले मागीर कॅबिनेटा उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना मुख्यमंत्र्यांनी ही विधानां केली. मात ताचे उपरांत आमी एक व्हडली बातमी एक्सक्लुजीव केली ती म्हणजे चिखले एका 6 वर्साच्या ल्हान चलयेक वाणी खानापूरकर अशें त्या चलयेचें नांव न्यू वाड्यार चिखले ताका डेंग्यू जाल्लो आनी तें पयलीं ते चलयेक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जें आहा चिखलेचें थंय ताका एडमीट केल्लें आनी मागीर दोतोरांनी ताका रेफर केलें GMCन. पूण त्या चलयेचो ह्या सगळ्या हेतून दुर्दैवी ताका मृत्यू आयलो आनी काल ताच्या घरच्यांनी चिखले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या दोतोरांक घेराव घातलेलो आनी असो आरोप केल्लो पत्रकारां कडेन उलयतना की दोतोरांच्या घाळपणाक लागून ताका दुर्दैवी मरण आयलें. उपरांत काँग्रेसीन वास्को पुलीस स्टेशनार वचून कागाळ केल्ली ह्या दोतोरां आड की जे एका जबाबदार आहा तेंचेर गुन्यांव नोंद जावचे तेंचेर कारवाय जावची म्हणून. आतां हे संबंदी जेन्ना आयज कॅबिनेट बैठक जाली आनी आमी थळावे आमदार आनी मंत्री चिखले म्हटल्या उपरांत तो जो हें आसा तो सगळो भाग जो लागता तो मोविन गुदिनो हांकां लागता ते थंय प्रतिनिधित्व करतात सरकारान ते मंत्री आसात. आमी मोविन गुदिनो हांकां गाठले आनी तांच्या कडेन हे विशीं जेन्ना आमी विचारले की चिखले जो दुर्दैवी इन्सिडंट घडला आनी घरच्यांनी आरोप केला की दोतोरांच्या हलगर्जीपणाक लागून हें सगळें जालां त्या एका 6 वर्साच्या चलयेक मरण आयलां ताजेर स्पश्टपणे उलयतना मोविन गुदिनो हांणी सांगलें की आपूण अक्षरशः विटलो की ह्या चिखली हॉस्पिटलान स्टाफ सामको उणो आसा दोतोर थंय उणे आसात नर्सी उणे आसात बाकीचो स्टाफ उणो आसा. आपूण कितलेशेच फावट भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या कडेन विनवणी केली तांकां सांगलां की आपल्याक थंय स्टाफ दिवचो. ताज्याय फुडें वयतना तांणी अशें सांगलें की कोविड काळान आपूण स्वताचे पयशे घालून थंय कांय स्टाफ नेमिल्ले 1-4-5 आनी आपल्याक सुमार 1 लाखभर रुपया जो आसा तो म्हयन्याक खर्च येतालो. पूण कोविड काळान आपूण ते सगळें बेर केलें पूण फुडें आपल्याक शक्य जालें ना किंवा जावप शक्य ना
अशे तरेची माहिती ही मोहीन गुदिन दिली आणि निमणे ताणी हात जोडून मागणी केली भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या कडेन की आता तरी मंत्र्यांनी सिरियस जावचें आणि थंय स्टाफ जो आवश्यक आहा तो दिवचो. व्हडली व्हडली हॉस्पिटलां बांदली म्हणून जायना, जी ल्हान ल्हान हॉस्पिटलां आसा थंय सुद्दां सेवा सुविधा आसप गरजेचें आसा अशें थेट एका सरकारांतल्या मंत्र्यान दुसऱ्या एका मंत्र्याच्या कारभाराचेर आयज भाश्य उघडपणी केलें मोहीन गुदिनो हांणी. ताजे उपरांत जी सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळी त्या प्रमाण चिखले जे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा त्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला भितर स्टाफ भरपा खातीर एडमिनिस्ट्रेटीव लेवलाचेर ऑलरेडी सुरवात जाल्या, पत्र वेव्हार जाल्यात. थंय एडिशनल पोस्टांचे क्रिएशन करपा खातीर सुद्दां अंडर सेक्रेटरी कडेन लेटर पावला हेल्था कडल्यान. पूण ही सगळी प्रक्रिया जाल्ली आसतना आजून ताका मूर्त स्वरूप अशें आयिल्लें ना, आजून ते पोस्ट क्रिएट जाल्ले ना, ही म्हायती आमकां मेळ्ळ्या. तर हें सगळें आमी कारभार जेन्ना पळयता तेन्ना खंय तरी अशें जावंक फावना, कित्याक 6 वर्सांच्या एका ल्हान चलयेचो हातून एक ताका मरण आयलां आनी घरच्यांनी आरोप केला की दोतोरांच्या हलगर्जीपणाक लागून, दोतोरांच्या घाळपणाक लागून हें सगळें जाल्लें आसा म्हणून. सो खंय तरी सरकारा मदींच किंवा मंत्र्यां मदींच हें एक विरोधाभासाची अशी विधानां आनी दावे प्रतिदावे आमकां दिश्टी पडटात. पूण हें अशा ह्या गजालींक लागून खंय तरी सरकाराचो कारभारच उक्ताडार पडला अशें आमकां म्हणूं येता. पूण आमची एकूच सगळ्यांची गोंयकारांची सुद्दां एक मागणी आसा की अशा तरेचे प्रकार हे घडपा जायना. ल्हान ल्हान भुरग्यांचे जर अशे जीव गेले जाल्यार तेंच्या घरच्यांचेर सुद्दां व्हडलो आकांत येता आनी एका 6 वर्साच्या चलयेचो जीव वचप आनी जर तो दोतोरांच्या घाळपणाक लागून गेला आसत किंवा प्रशासकीय यंत्रणेच्या जर अपेसाक लागून जर अशे जीव गोंयान वचपा लागले जाल्यार एका वाटेन गोंयाचो हेल्थ मॉडल वा देशाचो हेल्थ मॉडल असो दावो जो करता तेतून कितलें तथ्य आहा हे सगळ्या गोंयकारां मुखारूच हें आयज स्पश्ट जाल्लें. तर ह्यो म्हत्वाच्यो अश्यो गजाली, म्हत्वाचे अशे हे आयचे आमी जर पळयत जाल्यार कॅबिनेट डिसिजनां आनी मागीर ह्यो घडामोडी घडल्यात ज्यो ह्यो सगळ्यो घडामोडी तुमकां आमच्या बुलेटिनान साताच्या सखोल आनी विस्तृतपणान पळोवपाक मेळटल्यो. थँक्यू सो मच सर. तर आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार येता ते 20 नोव्हेंबरा साकून गोंयांत इफ्फीचें आयोजन जावपाचें आसा आनी ताका लागून आयज संजीत रॉड्रिगीज जे आसा हांणी पूर्व तयारीची पळोवणी केल्ली आसा आनी तांणी सांगिल्लें आसा की येता ते 8 दिसां भितर इफ्फी खातीरचे जे रस्ते आसात ते तांचें काम बेगोबेग पुराय जातलें. तशेंच जी इफ्फीक जे रस्ते लागचे ना तांचें काम स्मार्ट सिटी अंतर्गत जे आसा ते 8 किलोमिटर स्मार्ट रस्त्यांचें काम जे जाल्लें आसा. तर आतां आमी उत्तेजा आमच्या सब एडिटरा कडेन. उत्तेजा आयची म्हत्वाची अपडेट सांगशीत? आयची म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार आतां खबर आसा गोंयांत अपघाताचें प्रमाण वाडलां. आयज असोच एक भिरांकूळ अपघात वास्को जुवारीनगर वाठारांत जालो. रेंट बायक आनी इनोवा कार मदीं हो भिरांकूळ अपघात जालो. जी रेंट बायक चलयताली जी चलोवपी बायल आसली ती ट्युरिस्ट आसली ताका आगताक मरण आयलें. सायडीन पार्क केलेली वॅगनर कार आसली त्या वॅगनर कारीक रेंट बायकान नेटान धपको दिलो आनी उपरांत उसळून ती दुसऱ्या वाटेन येवपी इनोवा कारीच्या टायरा पोंदा मेळ्ळी. सो ताका टायरा पोंदा मेळ्ळ्या कारणान तिका ते चिड्डून मरण आयलें. दुसरी बातमी म्हळ्यार आतां सालेली 70 सालेले वाठारांत उदकाची खूब टंचाय आसा. दिवाळीचो सण तेंचो सुक्यार गेला आसा. लोक बेजारल्यात ह्या हेका. सो उदक तांकां नासल्या कारणान तांकां ते कटकटीक ते लोक खूबच बेजारल्यात. मागीर तिसरी बातमी आसा ती नरकासुराची फायट. नरकासुराच्या राती ते दीस एक फायट जाल्ली तातून तो व्हिडियो वायरल सगळ्या सोशल मिडियांनी वायरल जाल्लो आनी गँग वॉर म्हणून लोकां मदीं असो समज पातळलेलो. ताचेर आयज वास्कोचे PI कपिल नायकान स्पश्टीकरण दिलां की तो गँग वॉराचो व्हिडियो न्हू, तो एक रोड रेज. तातून दोन जे ग्रूप आसले तेंच्या मदीं झगडी जाली कांय कारणांक लागून आनी ह्या हितून 11 दुबावीत सामील आसले. तातूंतले 2 जाणांक पुलिशेन अटक केल्या आनी 9 जाणांचेर कडक कारवाय केल्या. ह्यो तिनूय बातमी तुमकां सविस्तर 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटले. थँक्यू उत्तेजा. तर आतां आमी ऐश्वर्या आमच्या सब एडिटरान ताचे कडल्यान जाणून घेवयाची म्हत्वाची अपडेट. आयची म्हणजे हालीसराक एक कंटिन्यू न्यूज येता की वेगवेगळ्या वाठारांनी बिबटो ह्या पॅन्थराची हेची घडणूक आतां घडत आसात. आतां फाटल्या दिसांनी एक कितें जाल्लें की धारबांदोडो वाठारांत की एकल्याच्या घरान ब्लॅक पॅन्थर आयिल्लो. सो आतां ही दुसरी गजाल म्हणजे निरंकाळ मायनीर
ह्या वाठारान प्रल्हाद तांगेर की बिबटो वाग आयलो तेंचो, तशेंच की तेंचो सुणो आहा पळय तो व्हरपाचो तो बिबटो वाग यत्न करतालो पण हें जावंक ना. सो हेजी अशेंच बिबटे वाग भोंवता हितून न्हू सुण्याकच न्हय तर मनशाकूय हेजी धोका आसा, देखून न्हू रानां अधिकारान हांचे खर एक्शन घेवपाची गरज आसा. तर अशाच महत्त्वाच्या अपडेटां खातीर गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब, फेसबुक आणि इंस्टाग्राम पेजी फॉलो करात आणि पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव दिप्ती. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें